manage the wife and we wanted to come to the house now. I'm meeting at 2 o'clock. Meeting. Okay. Thank you. If you can defer it after 2, I'll get to the exact. So they said come right now. आता या सोहळ्याक मागता आमचे कॅप्टन एका एक दोन उतरां उलोवपाक सगळ्यांक नमस्कार. संकल्प आयज एक खोशेचो दीस की वास्को गांवांत आनी मोर्मुगांव तालुक्यान कन्सॉलिडेशन ऑफ फोर्सीस इज टेकिंग प्लेस. जे अटेम्प्ट्स आशिल्ले भाजपाचे कशे डिवायड करपाक की तांकां खबर आसा की दे कमिंग टू सिंगल डिजीट, सो ते एक कॉन्स्पिरसी करता दुसऱ्या पार्टयांक हाडून. आमी पळयलां की कशे गुडीज दिता, कोण म्हणटा 5,000 दिता, 1,000 दिता. इट इज टू कवर अप द फेलियर. बट आयज जेन्ना MLA ऑफ वास्को श्री कार्लोस आल्मेदा जॉइन जाता अलॉंग विथ द काउन्सिलर्स, म्हाका दिसता द कन्सॉलिडेशन इज टेकिंग प्लेस टू डिसायसिवली डिफीट द डिवायसिव पॉलिसीज ऑफ BJP. कित्याक तांचे कडेन कांयच उरोंक ना आनी हातून फूल मोर्मुगांव तालुको म्हाका दिसता वील हॅव दॅट वेव. कित्याक आदी आमकां हिस्ट्री दाखयता when the wave is created right from Mormugaon, Vasco, Dabolim, Kortali and onwards, ती पार्टी सरकार घडटा आनी हातून दाखयता आयज कितें घडलां आनी आनीकूय येवपाचें आसा. दॅट काँग्रेस पार्टी वील बी फॉर्मिंग द नेक्स्ट गव्हर्मेंट इन गोवा. देव बरें. कॅप्टनान सांगल्या प्रमाणे खरी गोष्ट आसा. आयज काल्लूस शहराची एंट्री आमकां मोर्मुगांव तालुक्यान खूब फायदो जातलो सावथ गोवा. कित्याक तेचें काम तशें आहा आनी खूब पयलींसून ग्रासरूट काम केल्या कारणान लोकांची भावना आनी लोकांचो प्रेम तेचे कडेन आसा. वयता ते म्हणटा की एक बरो भितर बरो स्ट्रक्चर वर्कर आयज तुमकां जॉयन जाता आयज काँग्रेसीक एक बळगट करपाक. आतां हांव मागता कावन्सिलर जतीन कामुर्लेकर, बरो वर्कर, बरो फावटी कावन्सिलर, तेणी एक दोन उतरां ह्या सोहळ्याचेर उलोवची. थँक्यू सर. आमच्या मध्ये उपस्थित सगळे मान्यवर, सगळ्यांची नावं घेणार आणि जमलेले सगळे आमचे सगळे सराचे, कार्लूस सराचे सगळे प्रेमी मोगी काम करपी. आयज एक आमकां बरो दीस. म्हाका दिसता 10 वर्सां तुमी सगळ्या टिमीन कश्ट करून जे फळ सराक मेळपा आसलेलें काम केल्लें ते खंय तरी आमकां मेळपाक चुकलां आनी ते भरपाई म्हाका दिसता आयच्यान सुरू जातली आमची. आयज आमची सराची नवीन इनिंग सुरू जाल्ली आसा आनी सर हांव तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता, जी डेव्हलपमेंटाची कामां आमची उरला ती म्हाका दिसता अवश्य आमी खंय तरी चुकलेले, जायना आसलेले, ती खंय तरी आमकां हांगासर आमच्या ह्या पार्टीन आमकां शुअर शॉट आमकां मेळटली अशी आमकां गॅरंटी आसा. आनी जशें तुमी सगळे सरा वांगडा रावला तशें तुमी तशेंच फ्युचरान सगळे रावचे आनी तिसऱ्यांदा हॅट्रीक आमचो आमदार कार्लोस आल्मेदा करतलो हेतून अजिबात डावट ना. आनी हे स्वातीचेर हांव मुद्दामून आमचे संकल्प बाबाचें हांव नांव घेता. खूब वर्सां जालीं आमी फ्रेंड्स, आमचे फक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन वेगळे आसलेले पण आयज खंय तरी आमी वांगडा आसा आनी वांगडा फुडें सरया. आनी मुरगांवान म्हाका दिसता जो चेंज जाय तो चेंज आयच्यान जावपाक सुरू जाल्लो आसा. मुरगांवान सगळीं सिटां आनी सगळे हे पार्टी जी आहा ते बदलतले हेजी 110% आमकां गॅरंटी आसा. थँक्यू. वायस प्रेसिडेंट तशेंच तेजी संकल्पना आसा की मोर्मुगांव तालुक्यांत आव्हान केलें की मोर्मुगांव तालुक्यांत आमी प्रचंड भोवमतांनी तुमी 40 सिटांनी राखतले ही संकल्पना फुडें जावपाची आसा. तांकां ह्या सोहळ्याचेर दोन उतरां आनी तुमकां आशिर्वाद. आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे इन्चार्ज सर गिरीश दिलूरावजी, तसेच आमचे CLPचे लिडर सर दिगंबर कामत, तसेच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आणि मेन म्हणटा तो आयचो जो आमचो बाब कार्लोस आल्मेदा
जेका आमी खूब पयलींसून आनी लागसून बरोबर काम केलेलें आसा. जेन्ना आमी स्टुडंट्सान आसलेलो, जेन्ना MS कॉलेजीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो तेन्नाच्यान आमकां तेजो सदांच सपोर्ट मेळ्ळो आसा. तेन्नाच्यान तो आमी बरोबर काम केल्लें आसा. तशेंच मागीर यूथ काँग्रेसीच्या टायमार जेन्ना कालूस बाब फर्स्ट टायम कावन्सिलर म्हणून जालो तेन्नाच्यान आमी तेजे बरोबर आसा. आनी खूब लागसून हांव त्या वाठारांत जी काम करपाची जी ताकद आसा आनी क्षमता आसा तेजे कडेन, जे ग्रासरूट लेवला कडेन कनेक्ट आसा पळय, ते म्हाका दिसता थंयसर आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांत तेजे असलो आमचो लिडर नासलो. पण आयज खूब खोशी भोगता कित्याक आयज बाब कालूस आल्मेडा आमच्या पार्टीन जॉयन जाल्लो आसा. आनी तो जॉयन जाल्ल्या कारणान आयज मुर्मुगांव तालुक्यांत आमकां एक ताकद मेळटली, न्यू ताकद मेळटली. आनी हेजो फायदो फक्त आमच्या आख्खे वास्कोच परती उरपाना, हेजो फूल फायदो आमकां आख्खे चारूय कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा मुर्मुगांव तालुका हांगा फायदो जातलो. कित्याक आयज आमी पळयता जे भारतीय जनता पार्टी लोकांनी तेंचेर एक विश्वास दवरलेलो आनी तेजेर विश्वासाचेर तांकां मुर्मुगांव तालुक्याचे 4य सीट जे आसलेले ते भारतीय जनता पार्टीक दिलेले. तेजे भितर मागीर मुरगांवचो जावं, वास्कोचो जावं, आमचो दाबोलीचो जावं आनी कुट्टायचो. बट आयज ह्याच पार्टीन, भारतीय जनता पार्टीन कशा लोकांक यूज अँड थ्रो करपाचे हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लेले आसा. कित्याक आयज इतली वर्सां ते कुट्टायचे आमदार आसलेले तिका ते काडला आनी सायडीक हे केल्लेले आसा. ही पार्टी सोडून गेलेली आसा. आयज कालूस बाबाचे जो अत्याचार केलेलो आसा ह्या पार्टीन, कित्याक आयज जे डेव्हलपमेंट आसा आयज वास्कोचे फक्त ह्या गव्हर्मेंटाक लागून तेजे डेव्हलपमेंट जालें ना. कित्याक प्रोसेस आनी बाकीचे तेणें सगळी मेहनत आसा पळय ती केल्ली आसलेली कालूसान. बट आमी स्वता थंय पळयता फक्त तेका खंय तरी वायट म्हणून दाखोवपाक प्रोजेक्ट कित्याक करपाक सोदले आनी तेज्या लागून आयज तेका थंयचो ते फेलियर म्हणून दाखोवपाक सोदता. आनी जे मनशाचो एक वायट टायम येयलो, जेन्ना तेका हेल्थाचो प्रॉब्लम जालो, तरी पासून कालूस बाबाची जी ताकद आसलेली, वील पॉवर आसलेलो, ते वील पॉवराचेर आयज तो उबो रावन अजून पर्यंत लोकांची सेवा करीत आसा. आयज खंय तरी ह्या पार्टीन तेजो यूज केलो तेका आनी खंय तरी तेका दाखोवन अशें लोकांक प्रोजेक्ट केले की बाबा आमी कालुसाक खंय तरी पार्टीनसून तेका तिकेट दिवपाना. आनी जो ओपोनंट जो बीजेपी वांगडा बीजेपीचे अगेन्स्ट लास्ट टायम रावलेलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तेका तेंच्यांनी घेतलो. म्हणजे ही पार्टी आसा ती फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून आपल्याक कशें फायदो जाता हो स्वार्थ पळयता, कशें लोकांक सायडीक उडोवप हे तेंच्यांनी दाखोवन दिले आसा. सो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मुर्मुगांव तालुका भितर ती मागीर मुरगांव जावं, वास्को जावं, दाबोली जावं, आमची कोर्तालीन जावं, 4य सीट ह्या फावटी कालूस जॉयन जालो आमकां एक 4य सीट मातसो म्हाका दुबाव ना. कित्याक कुट्टायचो जो सीट येतलोच आमकां तेच्या भितर दुबाव ना. दाबोलीचो सीट जालो आमचो. आतां कालूस बाब आमकां जॉयन जाल्लेले आसा. 2 बीजेपीचे आमदार मुर्मुगांव तालुक्याचे गेले आसा. एक तर ऑलरेडी गेला सेक्स स्कॅन्डलान, सो 3य गेलेले आसा सध्या. सो आतां 4थो उरला, तेकाय घरा धाडपाचें काम आमचे बाकीचे लिडर्स आसतात ते करतात. सो हेच्या भितर कालूस जॉयन जावन जाल्यार हांव खरेंच मनानसून कालूस लिडरशिपाक आयज हांव दिता. थँक्यू. 100% आमचे सपने साकार जातले आणि ज्याप्रमाणे सांगल्या प्रमाणे सिन्सिअरिटी आणि पार्टी खातीर तिने काम केला आणि लोकांक भितर घेवपाक, इंडक्ट करपाक आज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा. तो म्हजो बरो पयलींचो इश्ट बाब कालूस आल्मेदा. सगळ्यांत पयलीं हांव कालूस आल्मेदाचें
काँग्रेसी भितर स्वागत करता. हांव कालूशाक अशा काळात आता सगळे धांवतात. कोणी कावन्सिलर सुद्धा एक रिजायन झालो. त्याला 10 जाण धांवतात. कोण म्हणटा हांगा, कोण म्हणटा थंय, कोण म्हणटा हे वर, कोण म्हणटा ते वर, आनी कितें वर. आनी आयडियोलॉजी हे ते सगळे डेव्हलपमेंट सगळ्या फाटल्यान पडला. हे भलतेच कितें तरी जावपा लागलें. तालुक्याचेर जातलो. कारण म्हाका खबर आहा ताचे संबंध दाबोळे आसा, ताचे संबंध कुठ्ठाळे आसा, ताचे संबंध मार्मुगांव आसा, ताचे काल्लुशाच्या. कारण दुसऱ्या पार्टींतल्यान जावन जेन्ना पळय आमच्या पक्षाक जॉइन जाता आमकां आमचे कडेन फॉर्मेलिटी आसता. त्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आमी काल कंप्लीट केल्यो. आनी काल काल्लुशा खातीर क्लियरन्स सगळें घेवन आज आमी धांवडोवपाची तेन्ना गोंयच्या लोकां मुखार पर्याय म्हणून गोवा प्रदेश काँग्रेस जो रस्त्यार येवन लोकां खातीर झगडटालो, लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटालो आनी
आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या काळजांनी आसा. आमचो पक्ष काबार करपाक भारतीय जनता पक्ष, RSS आनी वेगवेगळे योजना केल्यो, पूण काँग्रेस पक्ष हो जो तळगळांत गुंतलेलो आसा, लोकांच्या काळजान आसा, लोकांचे प्रश्न करता, तो काँग्रेस पक्ष काबार करता. त्या एक पक्षा खातीर. पूण जेन्ना कळ्ळें तांकां आपल्याली एक पार्टी जी हाडल्या गोंयांत ती फेल जाता, अनेक बंगालाक सुद्दां अनेक पक्ष हाडलो. त्या बंगालाच्या पैसे धाडप तांकां आनी तांचे काम एकूच, जे भारतीय जनता पक्षा कडेन जायना काँग्रेस मुक्त भारत करपाक. त्याचे एजेंडा आयज तृणमूल काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्ष एक जाल्यात की भारतांतल्यान काँग्रेस मुक्त. त्या खातीर गोंयांत आयल्या ते. आनी पयशांचें राजकारण तुमी फक्त लिडरांक विकतें घेवपाक शकतात, गोंयच्या लोकांक विकतें घेवपाक शकता. ही मेसेज तृणमूल काँग्रेसच्या प्रत्येक लिडराक आमी गोंयांत हांगसरल्यान धाडपाक सोदतात. तुमी कितलेय प्रयत्न करात, गोंयांत गोंयचे लोक सादूर आसात आनी गोंयचे लोक बीजेपीक हरवले बगर रावचे ना. तुमी कितलींय नाटकां करात, काँग्रेसीक डिमोरलायज करपाक तुमी शकचे ना आनी काँग्रेसीक गोंयच्यान हालोवपाक तुमी शकचे ना. ही आमी अबावटी सांगपाक सोदतात. आमकां खबर आसा वयर लोकांक दाखोवपाक तुमी सांगतात भारतीय जनता पक्षा व्हरपा आयल्या म्हणून, आनी तेंचे पयशे घेवन हांगा काँग्रेसीक वीक करपाचे प्रयत्न करतात. आयज कालूस बाबाचे ह्या जॉयनिंगान तेजेर शिक्कामोर्तब जाता की गोंयच्या लोकांक कितें जाय. कारण जेन्ना एक आमदार राजीनामा जाता आनी परत आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन वयता, आयज ताजे बरोबर 7 कावन्सिलर आयज जॉयन जातात, ताजे बरोबर असंख्य लोक जॉयन जातात. आनी तो जेन्ना आपल्या कार्यकर्त्यांक आनी वोटरांक विचारता, सपोर्टरांक विचारता की आतां मुखार कितें करपाचें, तेन्ना सगळे तेजे कार्यकर्ते एक पदान सांगता गोंयांत बीजेपी घर येतलो जाल्यार फक्त काँग्रेस, आनी हेजे मुखार काँग्रेस सत्तेर येतली तेन्ना ती काँग्रेसीक जॉयन जावची. आनी लोकांचो आदेश मानून आयज कालूस बाब काँग्रेसीक जॉयन जाला. एकूच उद्देश की गोंयांत एक लोकांक जाय तसलो सरकार हाडचो. जे लोकांच्या विरोधान प्रोजेक्ट घातल्यात, लोकांक जाय तसो सरकार चलना, लोकांचे आयज धंदे काबार केल्यात, जॉब्स विकले वयतात, सेक्स स्कॅन्डल जाता, आमदार हांगा एक्सटॉर्ट करतात, सोपटे टॅक्साचे ऑलरेडी केल्ले आसा. ह्या आमदारांक हें मारून रावतात. कसले आमदारांक? जे कोण सेक्शुअली अब्यूज करतात, बायलांक एक्सप्लॉयट करतात, ते आमदार हांकां जाय. जे एक्सटॉर्शन करतात ते आमदार हांकां जाय. जे जॉब विकतात ते हांकां जाय. बरें काम करतात जे कालुसा सारखे, तसले लोक हांकां नाका. आनी आयज गोंयच्या लोकांक भितर अनेक मेसेज क्लियर वचपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष आपले परत मुळार येयलो. जाय तेन्ना ताणें मायनॉरिटीक यूज केले आनी जेन्ना तांकां दिसता की आयज मायनॉरिटीक नाका तेन्ना तो आपलो एजेंडा चेंज करता आनी मायनॉरिटीच्या अगेन्स्ट काम करपाक सुरू करता. ह्या दिसाचेर आमी पळयतात स्टेटमेंट करतात. स्टेटमेंट गोंयांत कितें जाय, जॉब जाय तेजेर ना, गोंयचे धंदो काबार जालो तांकां कशें रिवायव करपाचें तेजेर ना. हितून भितर आसा धार्मीक तणाव निर्माण करप आनी इलेक्शन पॉलरायज करप, हो एक वेगळो हेतू आसा. पूण गोंयकार लोक सारखे आसात. देवांक कसो फटयला, ह्या भारतीय जनता पक्षान देवांक कशें फटयल्यार तो दिगंबर बाब कामत मुख्यमंत्री आसतना ह्या देवळांनी घरांनी घातली न्ही, आनी त्या देवळांक वचोन पयलीं म्हणजे देवांक फटयल्ले आसात, देवळांनी वचोन घरांनी घातलेले आसात. त्या देवळांनी अजून परत तांकां टायम मेळना 8 वर्सांनी. आनी त्या हेजेर तुमी कितलेय पॉलरायज करपाक सोदात, हिंदू जावं बहुजन समाजाक तुमकां परत हे बळी पडचे ना, ही मेसेज बीजेपीच्या लिडरांक ह्या फावटी दिवपाक सोदता. आनी तातूंतल्यान बाब कार्लोस आनी तशेंच बाकीचे खूब जाण जे मायनॉरिटी घुस्पोन गेल्ले पयलीं, तेणी आज लक्षात हाडपाक जाय की भारतीय जनता पक्षाची दृश्ट आनी सामके वायट
जी नीती आसा यूज करप आणि थ्रो करप ती नीती आता एक्सपोज जाला आणि सगळ्यांनी ती नीती समजून घेवपाची गरज आसा आणि त्या खातीर ह्या वेळार बाब कार्लोस तांचे सगळे काउन्सिल पूण गोंयच्या साबार मतदारसंघात ज्या कालुसाच्या स्वभावा खातीर तेगेले जे मनीस आसा तेजे फॉलोवर आसात तेजे सपोर्टर्स आसात बरे मागपीक आसात तांकांय बी कार्लोस आमच्या विचारांक हाडटलो ह्या आयडियोलॉजीक हाडटलो आणि तेजी जी एक सायलंटली काम करपाची पद्दत आसा ती सगळ्यांक लायक जाता आणि त्या हेजेर आमच्या पक्षाक ताचो खूब फायदो जातलो ह्या वेळार तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी देव बरें करूं. Congress is for unity and secularism and development. आता काँग्रेस का शब्द पाकिस्तान जाल्यार आता आमचे गोवा डेस्टाचे इन्चार्ज आणि तुमचो आशीर्वाद सगळ्यांक आमकां सदांच आसा आणि ते बरे तेंचे बी कार्य कर्नाटकान खूब पयले आहा ते यूथ काँग्रेसांतल्यान हांगा पर्यंत वयर सरलेले आसा तेंचो आशीर्वाद आमचे वांगडा आसा मागतात दिनेश राव सुबीराव जोशी तुमची No, I think already all our leaders have spoken, and I think now we want to listen to what Sri Carlos Almeida has to say. So I'm very happy today that he has taken this decision. But what I'm more happy about is that it is not his decision; it is a decision of his workers, his people, and they all come together here. It was not just Mr. Carlos Almeida joining the Congress; all his people, his councillors, Vice Chairperson Mr. Yateen, Kamurlekar, and other councillors and other party functionaries of BJP, all have jointly taken a decision in the interest of Goa, in the interest of the future of Goa. Already we are seeing what all is happening in this state, how the BJP government has ruined this state. So many scandals, sex scandal, job scandal, Sopte tax, so many issues. And today they have become a negative destructive force. BJP today एक negative destructive force बन चुका है, and they don't want to win the election. They want to see that other people lose. They want to divide other people. They want to divide political parties. They want to use their money power. They want to use all their agencies, threaten people. So they become a negative force. So this force has to be sent out of Goa. And today Congress, which has got a history of serving the people of Goa, for liberation, for statehood, for so many issues, Congress has always stood by the people of Goa and will continue to stand by the people of Goa. And today we are in a position to win back the confidence of the people of Goa. And I think the decision taken by Sri Carlos has strengthened the Congress today. I thank Sri Carlos ji for having taken this decision of strengthening the Congress party today and to take this battle forward. This is not just to gain power or to become MLA or to become minister. Today, being in politics, being in a political party, we have to serve the people. And today we are seeing what all is happening. We are seeing how new parties are coming in, bringing in hundreds of crores of rupees, trying to purchase MLAs, trying to buy out the mandate. And they are doing it without any shame, without any sense of any morality. So I think this is a very, very critical election for Goa. And in this election, all the good people, right-minded people, people who believe that yes, we need to see that Goa becomes a better state, we need to give back to the people of Goa and improve the politics of Goa. That is most important today. To improve the politics of Goa, to improve the way the government functions, the way the political system functions, we need a transformation, a change. And I think in that change, Sri Carlos ji will be playing a big hand in the future. And I, on behalf of Srimati Sonia Gandhi ji and Shri Rahul Gandhi ji, welcome him to the Congress. And we know his capability, we know his background, we know how he has worked loyally for the BJP. He's been a two-time MLA, he has served the people, he has done work, and is known to be a very respectable and a good human being. That is the reputation Carlos ji has got, that is a good human being. And such people coming in, I can assure him that the Congress party will take care of him, will give him his due respect, due position,
and we will be utilizing his services to the fullest extent, not only in this election but even in the future. So thank you, Carlos ji, and welcome all the other people और उनके काउंसिलर्स, उनके पार्टी वर्कर्स, अभी जो कांग्रेस के पार्टी को ज्वाइन किया है, उन सबको मैं आज उनको स्वागत करता हूं और उनको सबको मैं धन्यवाद बोलता हूं. थैंक यू. Along with Mr. Carlos, we have several important key people who have joined. Just announcing few names. Shraddha Mahale, Councillor of Ward number 21 and the Vice Chairperson of Marmagua Municipal Council. Yatin Kamulekar, Councillor of Ward number 20. Devita Arolkar, Councillor of Ward number 19. Kalayarasi Swami, Councillor of Ward number 10. Narayan Borkar, Elias Dilip Borkar, Ward number 11 Councillor. Matthias Montero, Ward number 14 Councillor. Frederick Henriques, Ward number 17 Councillor. Kiran Naik, State Executive Member of Bharatiya Yuva Morcha. Nilesh Naik, State Member of Teacher Cell of Goa. Eknath Shirodkar, President of OBC Morcha. Samir Sheikh, President of Minority Morcha. Noel Rodriguez, Vice President of Mahila Morcha. Nilesh Patil, General Secretary of Yuva Morcha. Sandeep Dhargarkar, General Secretary of Yuva Morcha. Amina Syed, Secretary of Mahila Morcha. Suchita Thakkar, Joint Treasurer of Mahila Morcha. Along with this, there are 106 members have joined with Mr. Carlos today, and we are admitting all of them into the party fold. And thereafter, the membership will be, the drive will be done, and hundreds of more members are going to join along with Mr. Carlos. Thank you, sir, for inspiring work in democratic message. आता सांगपाची गोष्ट म्हणजे this councillor joining us, the strength of Marmagua Municipal Council increased to more than 10 now. So there is any time. I request our MLA and inducted MLA from Moscow, Mr. Carlos Almeida, to kindly. I'm actually happy today to come in this house. I have come here, I think, many years back when my uncle was there. I remember old people like Sheikh Hassan, he died. Sheikh Hassan, then even Simon D'Souza. They were hardcore Congress people, stalwarts. See, their time, then even then after that, Tahir Carroll. See, they have kept Congress alive in Moscow. These are the many people who kept Congress alive. After that, Sankalp came in the picture, Nitin came in the picture. Then now they have been fighting the battle with the BJP. And the ruling government. ISPs today. ISPs we have to win all 4 seats. The team, Sangal, captain. See, we have to work as a team, and we can win the 4 seats. That I'm sure. I've been working with my uncle Durat from the Irani area. I've written cards. I've hung banners. I've come up the hard way. I've not been put by anybody on top. However, I know him when he my CM. Always used to tell me about when he was a councillor. I can lead in that same ward, and same with me now.
can lead my votes, sir, in Vasco. See, sometimes we have some gurus. I had my guru, Mr. So system see, and I hope that, and I hope and I wish, and I am saying with conviction that we will come back to power in the next year. Okay, thank you. And if no questions, then we'll go down and along with others, we'll take a. Yes. While joining the Congress, ticket has been confirmed to you. See, I joined the party and there are no conditions. कॉन्स्टिट्युएन्सी 4-4, 5-5 लोक असतात. डिसिजन इज टेकन बाय पार्टी लिडरशीप. तुम्ही सदांच नवो कोणी जॉईन जालो ताका पयलो क्वेश्चन तुमचो आसा, तिकेट तूं तिकेटी खातीर जॉईन जाता. हांव नॉर्मल तूं म्हणना सगळ्याच विचारता. पयलो क्वेश्चन तो आसा, तुका तिकेट कन्फर्म केल्या. काँग्रेसची आमी सदांच सांगता, आमचा रिप्लाय स्टँडर्ड असता की काँग्रेसची एक पद्धत आहा, त्या पद्धतीन बसून काँग्रेस पार्टी डिसायड करता सारकें. अरे तांकां खूब ऑप्शन आशिल्लें, तांकां ऑप्शन ना अशें न्ही. आज पयलीं भशेन दिसना. हांव एप्रिशिएट करता कालूच्या एका खातीर की ताणें सगळ्यांचें आयकून घेवन डिसिजन घेतलें. हे टेकन ए रायट डिसिजन. आय एप्रिशिएट हिम. तर फक्त एकाच कुडतरे म्हणटा तो काँग्रेसचो स्ट्रॉंग होल्ड आनी कुडतरकार डिसायड करतले काँग्रेसचो कॅन्डिडेट थंय कोण आसतलो तो. ऑलरेडी सगळे जाण आमकां अप्रोच जावपाक लागले आनी लोकूच काम करपाक लागल्यात. कुडतरेचे लोक जे आसात तेच काम करता कॅन्डिडेट डिसायड करपाक. सो कुडतरेचे लोक कॅन्डिडेट डिसायड करतले आनी कुडतरेचे लोक आमदार डिसायड करतले. Okay, yesterday, Regina, all three of your Congress leaders, yesterday Regina was briefing outside the airport. He said a lot of things about Congress. And even before that, you also mentioned that we have given him a lot of things. We listened to him. We did everything for him. Suddenly we were surprised. What did you say on all these things? Especially about... See, I'm not going to react to what he is saying. Yeah. Only thing I'll say in Kurtorim, people's power will win over money power. That will be the decision of Kurtorim. And we have confidence in the people of Kurtorim. And 100%, it's a Congress stronghold. Congress will win. Irrespective of who the candidate is, we will identify who the candidate is going to be. We are not worried. We don't have any problem. We are not under any tension. We are very happy. For something there? No, that is all speculation. Many leaders. Thank you.